Imagine walking through the Goan forest after the first monsoon rain, and the air is earthy, the leaves are glistering, and from the moist soil, the spring, the hidden treasure is found, which is the Ran Bhaji. These aren't just wild plants, but also our nature's pharmacy, our ancestral kitchen garden, and also they show the symbol between the real bond between the human life and also the land on which we walk on. So through this project, we will be giving in light the incredible world of Ran Bhaji. We will explore the nutritional and medicinal uses, its nutritional Goan dishes, and also the varieties and seasonal availabilities. So through this presentation, we aim to remind everyone that the true health does not come from the processed packets or the expensive vegetables found in the market, but from the roots, leaves, and the tradition passed by generations. So let us recall our history, our health, and our soil. So myself Sara from Sri Shraddhanand Vidyalaya, and I'm here with an exotic delicacy which is the bamboo shoot. Its scientific name is Phyllostachys, and its nutritional value is really noteworthy. It includes carbohydrates, protein, and fats, fibers, vitamin C, and vitamin B and vitamin E. It also has some minerals in it like iron, zinc, potassium, and that's it on all. And it helps in immunity. Then it also helps to boost energy. Then also it helps to lower cholesterol and also to blood pressure. So it is here we have made the bamboo shoot momos and also the bamboo shoot pickle. And if you want the detailed recipe, I can read it out for you all. So Satvik Prabhudesai here with an unique green growing on the barks of old cashew tree, banyan tree, and so on. So the local name of it is Vatalu and the scientific name is Ramosetia vivipara. So the point to be noted here is that the consumption of this plant once a year can save ourselves from the health issues like Parkinson's and paralytic stroke. So one can also get from relief from the Vata dosha, and therefore this plant is called as Vatalu. The nutrition value of these plants are protein, carbohydrates, calcium, and vitamin A and C. So we have also prepared an Vatalu vadi using this plant. So there is also the detailed recipe of it. I can read it out if you want. So a few days ago, I had a conversation with my Padeli. He happened to tell me about an leafy miracle growing wild on the fields and forest edges. Yes, that is the Chanya Bhaji, and also known as red leafy vegetable. With its slight bitter taste and strong aroma, it is a natural healer which has gained its place in the traditional Goan food and medicine for generations. Its nutritional values are proteins, carbohydrates, calcium, magnesium, and vitamin A, C, and E. The medicinal uses of these plants are it improves digestion, reduces cholesterol, also improves heart rate obviously due to its antioxidant properties, and also it helps to control blood sugar level, and also it promotes skin health, which is very important. And we have also prepared thali pit using this plant. So there is also the detailed recipe of this. We can explain it if you want. And so through this project, we want to tell you all that we don't need expensive vegetables and fruits so that we would for nutrition, but we can get it everything from locally, and which is really good for our health and it is really benefiting. So thank you. That's it. Thank you for your time. माझें नाव शेफ तेजस आणि हांव फॅकल्टी शेफ IIHM गोवाचो. ओके, सो आयज आमी हांगा काणकोण रान भाजी फेस्टिवलाक एक पार्टिसिपेट जाल्ले. सो आयज आमी 4 डिशीज घेवन येयल्ले तुमच्या फुड्यान. पयलो आसलो तो क्रंची तायकिळो, दुसरो आमचो सुरणाचें कूट, तिसरे तायकिळ्याची चटणी, आनी चवथे आमचे वनवास टोकरी म्हणून. सो आमचे कॉन्सेप्ट आसलो की आतां जसो की श्रावण लागीं पावलो, सो लोक आतां कांदो आनी लसूण चड खायना.
सो तेज्या खातीर आमी एक नवो कितें कॉन्सेप्ट हाडपाचो म्हणून तें चिंतलेलें. सो तेज्या खातीर आमी हो कॉन्सेप्ट हाडलो विथआवट अनियन विथआवट गार्लीक. आनी दुसरी गजाल जे भुरगे आसा ते आमचे भाजी खायना, सो तेंच्या खातीर कितें तरी एक इनोवेशन हाडूंक जाय म्हणून आमी एक कॉन्सेप्ट हाडलेलो. आनी दुसरी गजाल हांगा आमकां बरो हें मेळ्ळो आसा, प्रोत्साहन मेळ्ळो आसा आनी लोकांकूय आवडला. जे लोक रानभाजी जेन्ना पळोवंक ना आनी खावंक ते आयज हांगा म्हणजे वेरायटी पळोवन लोकांनी हें केल्लो आसा की बरो तांकां एन्थुजियाजम दिल्लो आसा आनी बरो सपोर्ट मेळ्ळो आसा. My school name is Priyamshri Government High School, Gavalkol, and my name is Daksh Pagi. आज आमी हळवाची कापां घेवन आयल्यात. ही करपाक आमकां तन्नी 4-5 अशी हळवाची पानां जाय. ती बारीक अशी शिनपाची, मागीर तेतूंक सोय, ओली कोथमीर हे सगळें घालून तें बरें करून वांटून घेवपाचें. हें जातकीर मागीर तेतूंत 1 वाटी चण्याचें पीठ, अर्द वाटी तांदळाचें पीठ, गरम मसालो, तीळ, जिरें, वोवो, हिंग हे सगळें 1 चमचो घालपाचें. मागीर तेतूंत आमचाण घालपाची तुमगे हिसाबान. मागीर न्ही तें बरें करून कालोवपाचें आनी एक ताटां घालपाचें आनी उकडपाक दवरपाचें. उकडून जातकीर तें थंड करून दवरपाचें आणि अशें करून तेजी कापां मारपाची आनी खावपाची. नमस्कार, म्हजें नांव विशांत बांदेकर. आमी पीएमसी गव्हर्मेंट हायस्कूल गावळखोल हांगच्यान आयिल्ले आसात. एक्चुअली लास्ट इयर आमी विनर आशिल्ले हेका. रानभाजी हाजो कॉन्सेप्ट जो आसा एक्चुअली हो आमचे सभापतीन रमेश तोडकर सरान बरो कॉन्सेप्ट केल्लो आसा. एक्चुअली ही भुरग्यां मदीं एक जी उर्बा येता पयलीं जी खावपाची पयलींची जी भाजी आशिल्ली तांचे बद्दल तांकां ज्ञान चड मेळटा भुरग्यां खातीर आनी खावपाक जो सोदता. आयज आमी फागलाची जी भजी केल्ली आसात आनीक तशेंच केळीच्या पानांची जी फुलां आसतात ताचे पासून पातोळी केल्ली आसात. आनीक जे मोमोज आमकां मेळटा किल्लाचे पासून आमी केल्ले आसात. हाचो एकूच उद्देश असो की भुरग्यां मदीं जी आवड निर्माण करपा खातीर, बिकॉज आयची जी पिढी आसा, जी भुरगीं आसा पळय ती चडशी खंय तरी फास्ट फुडा खातीर खंय तरी डायवर्ट जाल्ले आसात. सो दॅट हाजो जो वॅल्यू न्युट्रिशनल वॅल्यू जो आसा न्ही हें दाखोवपा खातीर आमी ही भाजी आयज हांगा प्रेजेंट केल्ली आसा. आमचे ग्रुपाचें नांव प्रतिका सेल्फ हेल्प ग्रुप नगरसे. म्हजें नांव प्रतिमा पैखोत. आज रानभाजी फेस्टिवलाक तुमी येयल्ले आसात. हय. तुमी मेन म्हणल्यार तुमकां रानभाजी फेस्टिवला बद्दल कशें कळ्ळें? आमी हांगा काणकोण आसता न्ही, पयलीं 2दा जालें तेन्ना आमी फर्स्ट टायम जालें तेन्नाय बी पार्टिसिपेट केल्लें. आनीक आमकां अशें आमी खातात मोस्टली ह्यो भाजयो, पूण कितें आसा चडशे लोकांक हाजे अवेरनेस ना. आमची हांवें केलो पारंपारीक पदार्थ एक, पूण तो सगळ्यां मेरेन पावचो हो म्हजो उद्देश. तुमी कितें केला पदार्थ कितें केला? हांवें रुमडाचें सुशेल केलां. कशें करतात? तें हांवें म्हज्या आजे कडल्यान शिकिल्लें. ती रुमड तन्नी, रुमड म्हळ्यार औदुंबर, ताका मराठीन औदुंबर म्हणटात. आनी ताजे मुळांत दत्तात्रयाचो वास आसता म्हणटात. खंयच दत्तात्रय देवळां म्हऱ्यान तें झाड आसताच आनी तें अत्यंत औषधी आनी गुणकारी आसा. ताजी ती तन्नी फळां काडून ती उबोवन वांटप, चटणी वांटप, सोय, सासवां, हरी मिरसांग आनी आमसाण, गोड, मीठ घालून ती चटणी वांटून मागीर ताका कोळसाचें आमी धुवण दितात. धुवण म्हळ्यार कोळसो घालून ताजेर खोबरेल घालतात आनी स्मोक दितात. आनी दुसरें कढीपत्त्याची चटणी. कढीपत्ता हो खूब औषधी, म्हळ्यार हार्मोनल बॅलन्स आनी खूब केलें. आनी लाजाळूचे पोळे केले हांवें. ती खूब औषधी, बिकांचे खातीर, पायल्स आसता पळय प्रॉब्लेम, किडनी, लिवर, ते ब्लड प्युरिफायर करता. आनी ताजे हांवें उडिदाची दाळ घालून आनी सोय घालून पोळे केले. आनी हे बी रुमडाय बी डायबिटीसाक, कोलेस्ट्रॉल, तुगेले ब्लड प्रेशराक खूब गुणकारी आसता आनी कॅल्शियमूय बी आसता तातूंत.
म्हजें नांव आशा नगरसेकर. हांव प्रतिका सेल्फ हेल्प ग्रुप तातूंत पासून आयलां आनी हांवें हांगा मिक्स भाजयेचे अप्पे केल्ले आसात. मिक्स भाजयो म्हळ्यार कश्यो ही ब्राह्मी ताची पानां आनी ही आकूर आसा, तेणयेची भाजी आनी पेयेची भाजी आसा, कुड्डुकेची भाजी आसा, अश्यो आनी किल्ल आसा. ह्यो अश्यो सगळ्यो मिक्स भाजी घालून हांवें आप्पे तयार केल्ले आसात. मेन म्हणल्यार कितें करपाचें फाटल्यान उद्देश भुरग्यांक भाजयो आवडनात म्हणून भुरग्यांक लागून हांवें स्पेशल डीश केल्या. हे आप्पे कितें आसा सगळी पौश्टीक जाले, भुरग्यांकूय खावपाक मेळटात. ताजे गुणधर्म कितें आसा ब्राह्मी पासून ब्रेनाक आसा, हाजे पासून किल्लाचे पासून हार्टाची डिसीज कितें आसल्यार हें जातात. बाकी सगळे गुणधर्माच्योच भाजी आमी केल्ली आसा. थँक्यू. आनी तशेंच हें किल्लाचें लोणचें हें स्पेशल आसा. किल्लाचें लोणचें म्हणल्यार कितें आसा किल्लाची डांगर बाकीची सगळी वस्तू आमी करतातच. सहसा लोणचें आमी कोण करनाच. किल्लाचें लोणचें किल्ल आमी किसून घेवन केल्लो आसा. किल्लाचे पासून किल्लाक आमी लिंबू हॅलो, हांव आरती कोमरपंत. हांव प्रतिका सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यान येयल्लें आसा. आमी आयज किल्लाचे मोमोज केल्ले आसा. किल्लाची भाजी कोणीय करता. किल्लाची भाजी म्हणल्यार आतांची भुरगीं खावपाक पळयना. मोमोज म्हणल्यार वाव शे मोमोज कोणीय खाता म्हणून आयज हांवें तो किल्लाचे मोमोज केले. आनी किल्ल म्हणल्यार खूब गुणकारी आसा. आतां ह्या भाभीन सांगलाच म्हणल्यार कोलेस्ट्रॉलाक, शुगराक, थंडेकूय बरो तो, हायट वाडोवपाक बरो, सगळे अशें हेजेन खूब गुणकारी असो आसा किल्ल. आनी तो पावसांत एकदांच असो मेळटा आनी तन्न आसता तेन्नाच तो काडून आमी करप आसता. वर्सांतल्यान एकदां येता तो पावसांत तेन्नाच जाता तेन्ना मेळटा तेन्ना करून खावप आसता. आनी तो कसो बीन खंयच्या तरी पद्दतीन आपल्या भुरग्याक कोणाक पोटान वचपा जाय म्हणून ते एक मोमोज करून केला आमी तो. ओके. आमगे सगळी डिशीज आसा सगळी युनीक आसा. सगळी डिशीज सगळे आसा ती आमची एक युनीक आसा सामकी सगळी खावपाक जाय. सगळी डिशीज आमची युनीक आसात, न्यू लेटेस्ट मॉडेलाच्यो आनी आतां भुरग्यांक फ्युचरा आवडपा लागून. स्पेशल डीश म्हळ्यार प्रत्येक आयटम आसा आमचो युनीक आसा. होय आसा हेय सामके भुरग्यांक खाता आवडीन. हे मोमोज म्हणटा सर सारकी भुरग्यांक सारकी आवडीन खातली. भुरगीं किल्लाची लोणची भाजी खायनात, किल्लाची लोणचें खातात. हे पळय तशेंच हे आप्पे बी आनी पळय ही ब्राह्मी पासून चटणी केल्ली आसा सगळ्या. थँक्यू. माझे नाव उज्ज्वला धर्मेंद्र देसाय. आम्ही स्वस्तिका सेल्फ हेल्प ग्रुपा नगरसे शिरेवाडा गोवा, नगरसे शिरेवाडा काणकोण गोवा. आम्ही किल्ल हाडल्या, किल्लाची विल्ली केल्या आनी हेची भाजी कुड्डुकेची भाजी, ताळकिळ्या भाजी मेळून मोदक केल्या, मस्का भाजयेची कटलेट केल्या आनी शिरमंडोळेची भाजी केल्या. इडली ताका भिकणां घातल्या, मूग घातल्या हे करून आनी इल्ले केल्या तेचे. हांवें मुस्का भाजयेची कटलेट केला. ती आरोग्याक बरी न्ही, पिंताकूय बी बरी, सगळे हेल्थाक बरी म्हणून ते हांवें एक डीश केलो. कितें एक नवीन अशी करून पळोवया म्हणून. कित्याक भाजी कसली हेची मुस्काची कशीच खाता न्ही म्हणून एक कटलेट करून पळोवया म्हटलें. पूण सगळें आवडलें. हांव म्हाका सगळें आवडटा, सगळी भाजी आवडटा. ना 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 खातात. हय 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 मिस्टर खाता आमगेले. भुरगो बाबू एकटोच, ताका आवडना चड. बरी म्हणून सांगलेली. आतां पळोवया खातो काय कितें. आतां हें करून दिवची पडलें म्हाका न्ही. हें आतां करून दिवचें पडलें. बेश्टी भाजी खायना न्ही, आतां हें कटलेट करून दिवची पडलें ना. नमस्कार, हांव मनुजा हेमंत नायक गांवकर, BJP स्टेट एक्झिक्युटीव मेंबर. आयज आमच्या काणकोणाक आमचे लाडके आमदार श्री रमेश तवडकर सर हाणें आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक ही बऱ्यापैकी संदी दिल्ली आसा. आनी हो रान भाजी महोत्सव हो 3 वर्सां जालीं हांगा घडोवन हाडटात आनी आमच्या सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक बऱ्यापैकी संदी मेळटा. तशेंच आयज रानभाजी ही सगळी कडेन पयस सायज पावल्ली आसली. आतां ह्या 3 वर्सांक आमकांय बी रानभाजी म्हळ्यार कितें तें कळ्ळें आनी तशेंच आमची मुखाल्ली पिढी तांकांय बी रानभाजी म्हणल्यार कितें ताजी वळख जातली.
हो इतली बरी संदी आनी हो इतलो बरो प्रोग्राम घडोवन हाडपाक आमी सगळी सेल्फ हेल्प ग्रुप काणकोणची आमचे सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर सर हांकां मना काळजांतल्यान देव बरो करूं म्हणटात कित्याक ह्यो भाजयो आमी केन्नाय पळयल्यो नासल्यो आमच्या काणकोणाक 43 तरांच्यो भाजयो आसात हें आमकां आतां कळ्ळां तशेंच हें ऑर्गनायज करता त्या सगळे कमिटींकय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी अशीच संदी आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक परत फुडल्या वर्साक आनी अशी चालू उरची अशी म्हूण मागता आनी सगळ्या बायलांक हांगा उपस्थित रावली सगळ्यांनी बरी स्टॉल घातले आनी सगळ्यांनी भुरग्यांनी जावं सगळ्यांनी टेस्ट केले सगळे भाजयेची त्या खातीर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या सराकय देव बरें करूं म्हणटा रमेश तवडकर ताजे सगळे जो ग्रूप आसा तांचें अभिनंदन करता गोंयान एक वेगळे प्रकारचो महोत्सव त्या फाटल्या 2-3 वर्सां घडोवन हाडटात आनी हांव मुजरत त्या ह्या उत्सवाक हांव हजर जाता उत्सव इतल्याच खातीर म्हणटा की हो आतां श्रावण म्हयनो सुरू जाता पावसाचे दीस आसा आनी अशा वेळाचेर आमकां अशें आमचें एक रीच अशें एक कल्चर आसा की आमी त्या निमतान ह्यो भाजयो ज्यो आसात त्यो आमी वेगवेगळे प्रकारच्यो भाजयो पळयता शहरीकरण जाल्ले कारणान आनी अनेक शेतां आनी त्याच बरोबर रानांतली ह्यो सगळ्यो भाजयो आतां आमकां पळोवपाक मेळना पण एक बरो उपक्रम रमेश तवडकर हाणें सुरू करून स्कुलांतल्या भुरग्यांकी तातूंत भितर पार्टिसिपेट करून तांकां ह्या सगळ्या हातूंतली म्हायती आनी तांचे मेडिसिनल उपयोग कितें ह्यो भाजयो कित्याक लागून गरजेच्यो आनी ताजो आमकां कितलो पर्यंत फायदो जाता हाजी एक नवी मालिका नवी सिरीज तयार केल्या आनी म्हणून हें पळयतना इतली खोस जाता की आमचे गोंयचे दायज आमचे गोंयचे संस्कृती आमचे गोंयचो आवाज कोण तरी सांबाळून दवरपाचो प्रयत्न करता आनी त्या प्रयत्नाक ताका बरे भशेन यश आयिल्लें आसा गेल्या वर्सा हांवें पळयल्लें वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी केल्ल्यो वेगवेगळ्यो तरेच्यो भाजयो जी नांवां आतां आयकपाक सुद्दां मेळना म्हणजे ते आमकां फक्त केन्ना तरी बाजारांत किल्ल मेळटलो आनी कदाचित आमी अळमी पर्यंत पळयली आसतली किंवा तेरें आळू पण ह्यो सगळ्यो भाजयांची नांवां हे नवीन जनरेशनाक पर्यंत पावपाक जाय त्याच बरोबर तांच्यांनी ती खावपाक जाय हाजे खातीर हो एक बरो प्रयत्न हांव ताचें अभिनंदन करता आनी म्हाका खूब आनंद जाता खूब अभिमानी दिसता की एका ग्रामीण वाठारांतल्यान हें सगळें पळोवन हें सगळें जाणें अनुभवलां ताजे एक व्यापक अशा राज्य स्तराचेर एक येदो व्हडलो उपक्रम करतना सगळ्यांक सांबाळून घेवन हें दाखोवपाचें जें ताजें कार्य आसा तें कौतुकास्पद आसा परत एकदां अभिनंदन उत्सव म्हणलं उत्सव गोंयची लोकांक पार्टिसिपेट जावपाक आनी कितें इनिशिएटीव करता फुडल्या वर्सा म्हणजे जरूर कारण ज्या तरेन रमेश तवडकरान लोकोत्सव हो पूर्ण गोंयच्या पार्टिसिपेशनाक दाखयलो आनी पेडणे पासून काणकोण पर्यंत सगळ्या लोकांक कळ्ळें की लोकोत्सवाच्या निमतान भितर वेगवेगळ्या तरेचे म्हणजे नाच आसतले ती वेगवेगळ्या तरेची संस्कृती आसतली वेगवेगळ्या तरेची जेवणावळ आसतली हे सगळे जे रीच कल्चर आसा ताणें लोकोत्सवाच्या निमतान करून दाखयल्लें आसा पण रानभाजीचो महोत्सव हो वेगळो कित्याक कारण रानभाजी ही फक्त ही ह्या पावसान मेळटा खुबशी हांगासरली प्रकारची भाजी आसा ती पावसाच्या भायर मेळना ताजे नंतर म्हाका दिसता सरकार म्हणून बाकी सगळे आमचे सहकारी आसा तांच्यांनी ताचें संवर्धन करून हेर दिसांनी सुद्दां जर कशी मेळटा ताजो प्रयोग करूंक जाय म्हणून हांवें म्हणलां की हो उत्सव जो आसा तो उत्सव आनी इल्लो मोठ्या प्रमाणान जावचो नमस्कार श्री देव मल्लिकार्जुनाक विनम्र वंदन करता आनी सगळ्यांत पयलीं मना पसून इट इज अमेझींग 2 गोष्टी माननीय सभापती आणि काणकोणचे आमदार बाब रमेश तवडकरान चालू केल्यो लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान रानमेवा म्हणजे कणगां कारांदे बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी जे रानमेवा म्हणटा ते ताणें चालू केले आनी ते जवळ 7 वर्सां जाली आनी त्या नंतर 3 वर्सां पयलीं रानभाजी हो महोत्सव चालू केला आमच्या गोमंतकात
असे काही तालुके आसा ज्या तालुक्यांनीच हे सगळ्यो भाज्यो एवेलेबल आसा आनी तातूंत म्हत्वाचो तालुको हो आमचो काणकोण आसा. त्यानंतर केपें, सांगें, सत्तरी आनी मागीर फोंडा आनी पेडणे सायड. आतां हे सगळे जतन जर करतलो आसत जाल्यार पयलीं आमी जमीन राखपाक जाय आनी जमीन राखपाचें काम हें प्रत्येक गोंयकारांनी करपाक जाय. फक्त गोंयकारपण म्हटलें म्हणून जावना. आमी गोंयकारपण इतलें म्हटलें म्हणून जावना. कारण काही मनीस आसा फक्त गोंयकारपण म्हणटा पूण जमनी विकता आनी त्या खातीरूच म्हत्वाचो भाग म्हणजे रानांतल्यो डोंगर कठारांतल्यो ज्यो जमनी आसा त्यो सांबाळपाच्यो जबाबदारी आनी त्याच बरें नॅचरल जो फोर्स ऑफ वॉटर आसा द सोर्स ऑफ वॉटर जो नॅचरल आसा तो सांबाळपाचें काम काही बऱ्या तालुक्यांनी मोठ्या प्रमाणात जाता आनी तातूंतल्यान काणकोण हो समृद्ध तालुका आनी त्या खातीर ताका दोनूय सायडीन एका सायडीन सबंद दोंगरमाट हो दर्यो आनी इतर क्षेत्र आसा आनी दुसऱ्या सायडीन अरबी समुद्र आसा आनी हाजें मोठेपण अशे तालुके सारके खंयच ना. आनी त्या खातीर मना बसून हें जतन करपाचें काम आज सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आज सरकाराचो जेन्ना आधार मेळटा तेन्ना ह्यो गोश्टी सहज शक्य आसता आनी त्यो बाब रमेश तळवटकारान फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केला. आज जवळ जवळ 180 ग्रूप म्हत्वाचे आसा. आमी सगळ्या ग्रुपाच्या जे व्यासपीठ तांकां हांगा दिना त्या व्यासपिठा पर्यंत गेले. सगळे ग्रुपां टेस्ट करूंक शकले ना कारण ते करूंक शकना कारण इट इज बियॉन्ड लिमीट म्हणूनच हांवें पयलीं शब्द म्हटलो की इट इज अमेझींग. कारण प्रत्येक जो ग्रूप आसा ताणें आपली पाककला आसूं किंवा इतर क्षेत्र आसूं ते थंय तयार केलें आनी तातूंतल्यान मार्गक्रमण करून तातूंत जी इश्कोलाची भुरगीं इनवॉल्व आसा तें पळयले नंतर खरेंच मना पसून सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी मोठ्या प्रमाणात बाब रमेश तळवटकर ताचे मॅडम तळवटकर बाकीचे सगळे काणकोणचे जितले तातूंत इतर डिपार्टमेंटाचे अधिकारी वर्ग आसा किंवा इतर क्षेत्र आसा तांचे सगळें अभिनंदन करता आसतना ग्रुपाकूय सांगता हे तुमी मुखार चालू दवरपाक जाय कारण ह्यो भाज्यो खुबशे लोकांक खबर ना. आज अशी परिस्थिती आसा आमकां मोस्का भाजी मेळना. सादी ताळखिळ्या भाजी आज म्हाका ताळखिळो खंयच दिसूना. हांव पळयतालो ताळखिळो आसा काय म्हणून आसा दुसरे कडेन आसतलो आमी पावना आसतले पूण ताळखिळ्या भाजी मोस्का भाजी आनी तातूंत आमचे पारंपारीक जे पणसाचे भिकण उकडून घालून ताजी जी चव येता ती चव दुसरे भाजये येना. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी ही भाजी जेन्ना मनीस खाता तेन्ना जो वेन्स आसता आर्टलरी आसता तातूंत जो रक्ताचो प्रभाव आसा तो योग्य रितीन जाता. त्या शिवाय इतर जे सेगमेंट आमचे बॉडी सेगमेंट म्हणटात तातूंतय आमकां ताजो फायदो जाता. आज परत एकदां मना पसून बाब रमेश तळवटकर आनी तांचे सगळे ग्रुपांचे अभिनंदन करता आनी अशेंच तांणी गोंयभर ते कार्यरत करचे अशें नमूद करता. देव एक विशय आमी लक्षांत घेवपाक जाय. काणकोण ओवरऑल तालुका आसा न्ही तो अत्यंत नैसर्गीक दृश्टिकोनाचे अत्यंत श्रीमंत तालुको. जर आमी जरी गोंयकार लोक जरी म्हणपाक लागले की गरीब जरी म्हणलो की निसर्गान सर्वसंपन्न असो तालुको आनी ताजें एज्युकेशन आसतलें की बाकी सगळ्याचेर ताका एक प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय आनी जातूंतल्यान की काणकोणांत ती श्रीमंती आसा न्ही ती गोंयच्या समोर आनी देशा समोर मांडपाक जाय अशे वेगवेगळे विशय हांवें घेतलेले आसा. तातूंत एज्युकेशन आसतलें, तातूंत कल्चर आसतलें, श्रमदामा सारके विशय आसतलो आनी तातूंतल्यानच एक म्हणटो विशय म्हणटा तो रानभाजी विशय आसतलो. आज संबंद जग जें आसा न्ही म्हणजे नैसर्गीक जें खाण आसा फूड जें आसा न्ही हाचे खातीर लोक आसा न्ही सोदत आसता. आनी आज
केमिकल वापरिल्ले अशा प्रकारचे कडधान्य धान्य बाकी सगळें आसा किंवा पेस्टिसायड मारिल्ली ज्यो भाजी आसा ताचे दुष्परिणाम जे आसा न्ही सबंद लोकांक लक्षांत घाल्ले आसा आनी त्यामुळे खऱ्या अर्थान आपले निसर्गाशी संबंधित असलेल्यो ज्यो भाजी आसतल्यो त्यो गांवांतल्याच लोकांक खबर आसा जो अनेक वर्सां जंगलांत रावपी जंगलाच्या परिसरांत रावपी मनीस आसा न्ही की ताका त्या प्रत्येक भाजयेचें प्रत्येक झाडाचें म्हत्व ताका खबर आसा आनी त्यामुळे सर्वसाधारणपणे गांवांतलो मनीस आसा न्ही ह्योच भाजयो खावन जो आसा तो सुदृढ तंदुरुस्त रावतालो हे हांव पळयतालें म्हजे बापूय आसतालो आजो आसतालो हे सगळें पळयतालो त्यामुळे तोच विशय लक्षांत धरून जो आसा न्ही पण ह्यो भाजयो आसा त्यो अशे शहरांतल्या लोकां कडेन आमी कित्याक त्यो पावोवच्यो न्ही असो विशय आयलो आनी त्याच बरोबर हांगच्यो लोकल रेसिपी आसा त्योवूय पावपाची गरज आसा आनी एक तर ती भाजी आनी ती रेसिपी आसा आनी आत्तां आधुनिकीकरणाक जोडून जे आसा न्ही म्हणजे नवी नवी रेसिपी तयार करपाचे आतां शिकलेले तरूण आसा हाजे जर मिक्सचर जालें आसा जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ताजे म्हणजे गांवांतल्या लोकांक 4 पयशे मेळूंक शकता आनी खऱ्या अर्थान जे आसा न्ही ऑर्गेनीक खाण आनी मेडिसिनल व्हॅल्यू आशिल्ल्यो अशा तरेच्यो ज्यो भाजी आसा त्यो लोकांक मेळूंक शकता असो विचार आमी करून सुरवात केल्ली आनी हें 3रे एडिशन आसा आनी त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या 3ऱ्या एडिशनाक म्हाका दिसता ज्या शाळांनी भुरग्यांनी बाकी सगळे ज्यो शिक्षीत तरुणी आसा बाकी तरुणांनी आसा न्ही ज्या तरेन अशें आधुनिकीकरण करतना हाजे मुळे म्हणजे त्या भाजयांक म्हत्व दिवपाचें करून जो प्रयत्न केलो आसा तो अमेझींग म्हणजे ताका तोड ना अशा तरेचें काम आसा आनी त्यामुळे आयोजन करता आसतना आयोजनाचो विचार करता आसतना की हो एक विशय ब्रँडेड विशय जावंक शकता फुडें अशें जशें लोकोत्सव जालो श्रमदान जालो अशा तरेचो किंवा आतां आमी बलराम एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान ग्रामीण एज्युकेशन स्ट्रेंथन करपा खातीर जो प्रयत्न करता आनी ताचो हो एक जावंक शकता आनी त्यामुळे हें 3रे एडिशन आसा फुडल्या येणाऱ्या 10 वर्सां भितर आसा न्ही खूब मोठे प्रमाणात ताचे बदल जातले आनी खऱ्या अर्थान जे आसा न्ही रानभाज्यो किंवा बाकी सगळें आसा त्यो ताजें म्हत्व आनी तें लोकां पर्यंत पावतलें आनी त्यामुळे आमकां एक समाधान जातलें की अशा तरेचे जे लोकांक अपेक्षीत आशिल्ल्यो भाजयो आनी बाकी सगळ्यो रेसिपी आसा त्यो खऱ्या अर्थान गोंयच्या किंवा गोंयच्या भायर लोकां समोर पावपाक शकतले की ताजो आमकां आनंद आसतलो आनी त्यामुळे ते बद्दल कोणे तरी शिंगार घेवपाक जाय कोणे तरी करपाक जाय आनी त्यामुळे तो विशय ल्हानसोच विशय पण तो लक्षांत घालो आनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ताका साथ दिली म्हणून शक्य आसा आनी त्या अर्थांत सरकारान साथ दिली बायोडायवर्सिटी बाकी सगळे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ट्रायबल डिपार्टमेंट म्हणजे एक लक्षांत येता की सगळ्यांनी साथ आसत जर जायत न्ही जाल्यार कितेंय करपाक येता अर्थात सगळे आतां इतले भुरगे आसा न्ही तांकां की सगळ्यांत बरी गजाल म्हणजे कशें की आयच्या स्कुलांतल्या भुरग्यांक तें कळपाक जाय आनी तें एक्सपांड जायत वचपाक जाय नासत जर जायत न्ही की आमी फास्ट फुडाच्या हातूंत जे आसा न्ही भुरगे व्हांवून गेल्ले आसा की तातूंतल्यान थोडेशें डायवर्ट करपाची गरज आसा आनी त्यामुळे हो प्रयत्न सक्सेसफूल प्रयत्न आसा आनी त्यामुळे हांव डिपार्टमेंटाचे सगळे म्हणजे बायोडायवर्सिटी बाकी ते आमचे सगळे कार्यकर्ते आसा तांचें हांव कौतुक करता की अशा तरेचे सहकार तेंचे फुडल्या काळांत मेळटले. तर आतां जशें तुमी ब्रँडेड म्हणलें तशें सद्या तुमी काणकोणा तुमी एक नेक्स्ट लेवलाचेर पावयल्ले आसा आनी ब्रँडेड म्हणून तशेंच तुमीच सद्या एक श्रमदामाचो ब्रँड जावं लोकोत्सवाचो आनी आतां सद्या चड रानभाजी म्हणल्यार तेन्नाय बीन आतां तुमी बीन आतां सद्या रानभाजी भितरय बीन तुमी एक सद्या ब्रँड जाल्ले आसा हेजेर कितें आसा? नाही ताजे फाटलें कारण आसा की काणकोण तालुको हो म्हणजे सगळ्या बाबतींत विकासाच्या बाबतींत इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी दितले हो एक पार्ट पण काणकोणच्या मनशां मदीं आशिल्ली स्ट्रेंथ ताकद जी आसा ती ताची पोट भरपा खातीर रोजी रोटी कमपा खातीर कशें जावं येता असो विचार आमी करता त्यामुळे वेगवेगळे विशय आसा ते विशय म्हत्वाचे आसा म्हणजे आज श्रमदानाक विशय केल्ले न्ही की आमी जगतले जाल्यार माणुसकी म्हत्वाची माणुसकी नासत जर जायत न्ही वैयक्तीक जीवन कोणूच जगतलो आनी आज किडे मुंगे बकेसान जीवन जगता पण ताजें अस्तित्व उरना मनीस म्हूण जगता जर जायत न्ही जाल्यार ताजें अस्तित्व खंय तरी आसतलें जर जायत न्ही जाल्यार माणुसकी जपपाची गरज आसा म्हणजे तो विशय आमी घेतलो आसा म्हणजे अनेक विशयां भितर जे आसा न्ही की मनीसपण माणुसकी ह्यो गजाली जर टिकल्यो जर जायत न्ही जाल्यार आमी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचूंक शकतले त्यामुळे ह्या सगळ्या विशयांतल्यान आमी सगळ्यांक काणकोण हें व्हड करपाचें आसलें म्हणजे एकट्याच्यान जावचें ना तें म्हणजे काणकोणाचें अशें टीम वर्क म्हणून जालें आसता जर जायत न्ही जाल्यार फुडल्या 10 वर्सां भितर काणकोण एक वेगळ्या तरेचे म्हणजे शिक्षणीक मळाचेर सांस्कृतीक मळाचेर सामाजीक मळाचेर आसा न्ही ताचें नांव वेगळ्या तरेन घेवपाक जाय म्हणजे तो प्रयत्न समजो आनी तो प्रयत्न ह्या सगळ्या विशयांतल्यान फुडें व्हरता आमी
आनी आमी देवा कडेन मागता आमकां सगळ्यांक एक बरी ताकद दी हें सगळें करपा खातीर. तुम्ही पळयतात GNH.